नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. फायनली जशें आमी कोंकणीन म्हणटात तशी डॉलर बडी पडली आनी 7 मे गोंयचें इलेक्शन दोन्ही लोकसभेच्या जाग्यां खातीर देशभर 7 फेजींनी जातले. 4 जुनाक म्हळ्यार जसो मॉन्सून गोंयाक पावता तशी घडये आमकां नवें सरकार खंयचें नवें सरकार आनी पावस दोन्ही बरोबर गोंयाक पावपाक शकतात अशी सद्याक परिस्थिती आसा. आमी देशाचेर मागीर उलोवया. गोंयचे वयल्यान सुरवात करतात आनी 4 मानेस्त म्हजे स्टुडियो भितर आसात. पयले आसात गोंयांतले नामनेचे आदवोगाद राजकीय विश्लेशक सिद्धार्थ बाब सामंत. दुसरे आसात म्हजे कडेन बरोबर ज्येष्ठ पत्रकार राजेंद्र बाब देसाय. तिसरे आसात म्हजे बरोबर गोंयांतले नामनेचे आदवोगाद आनी राजकीय विश्लेशक क्लियोफास बत्कुतीन. चौथे आसात गोंयांतले नामनेचे अर्थतज्ञ आनी राजकीय विश्लेशक मनोज बाब कामत. हांव राजेंद्र बाब तुमचे कडच्यान सुरवात करता. सद्याक जर गोंयची परिस्थिती पळयली, देशाचेर मागीर येवया आमी, बट गोंयची परिस्थिती पळयली, इट्स अ व्हेरी स्ट्रेंज थिंग की एक उमेदवार BJPन डिक्लेअर केला, काँग्रेसीन अजून दोनूय केले ना आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सांनी आपले दोन्ही उमेदवार 2 म्हयने पयले केल्यात. ह्या परिस्थिती भितर जेन्ना आज इलेक्शन डिक्लेअर जालां, हाव आर यू लुकिंग एट दिस लँडस्केप? थंयच्यान सुरवात करया. म्हाका दिसता की निवडणुकीचे जे डायनेमिक्स आसा ते दोन्ही लेवलांचेर बदलल्या. एक स्टेट लेवलाचेरय बदलला आणि नॅशनल लेवलाचेरय बदलला. कारण कॅन्डिडेट सोदपा खातीर BJPक जेन्ना इतको टायम लागता, काँग्रेसीची पद्दत ही सदांची आसता, सामके दीस तेंकले काय काँग्रेस आपले कॅन्डिडेट जाहीर करता. पण BJPची पद्दत अशी नाशिल्ली केन्नाच. BJP हे बरेच दिसा पयलीं आपले कॅन्डिडेट डिक्लेअर करून नेटान प्रचारय सुरू करताले. पयल्याच वेळा अशें जालां की स्टेट जे हांगचे लिडर आसा ते आपले पद्दतीन विचार करता आनी नॅशनल लेवलाचेर ते आपले पद्दतीन विचार करता. कदाचित हो सर्वेचो परिणाम आसूं शकता. ज्या सर्वेत तांकां काही गोष्टी ज्यो ठळकपणान जाणवल्या की जो महिला उमेदवाराचो जो विशय मदीं आयलो, कारण त्या पयलीं महिला उमेदवार पिक्चरांतूच नाशिल्ली. बरी गजाल एक्चुअली की महिला जर सशक्तीकरणाच्या दृश्टीन जर BJP विचार करता जाल्यार ती बरी गजाल. इवन काँग्रेस विचार करता जाल्यारय ती बरी गजाल. पण अशे ऐन वेळार अशे विशय कित्याक येता जेन्ना निवडणूक हो सिरियस विशय लोकां मेरेन व्हरपाक तितले सिरियसली जाय. पण तो खंय तरी म्हाका दिसता की लोकांच्या मनांत आतां एक गोंदळ निर्माण जाला की बाबा कॅन्डिडेट हांचे कडेन ना काय बाकीचे आनी कितें अशी परिस्थिती. महिला उमेदवारच दिवपाक आयल्यार 6 म्हयन्या पयलीं तयारी सुरू करपाची. मनोज बाब, तुम्ही कशें पळयतात ही जे सद्याचो जो आमचो कॅन्डिडेट लँडस्केप म्हणटा ताका, पॉलिटिकल लँडस्केपाचे मागीर या कॅन्डिडेट लँडस्केप आज जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जाला तेन्ना तुमकां कसो दिसता? इंडियाची पॉलिटिक्स आनी त्या बरोबर गोंयची पॉलिटिक्स म्हाका दिसता आज चड मॅच्युअर जाल्या. इंडियाची पॉलिटिक्स मॅच्युअर जाल्या कारण जेन्ना तुमकां एका पक्षाक एक सामकें स्ट्रॉंग मॅन्डेट मेळटा आनी स्ट्रॉंग मॅन्डेट मेळपाची अपेक्षा आसता तेन्ना पार्टी थिंक्स बियॉन्ड पीपल आनी ताचें रिफ्लेक्शन आज सेंट्रल लेवलाचेर जालां अशें म्हाका दिसता. आज BJPक ज्या पद्दतीन सगळ्या राज्यांनी प्रतिसाद जो मेळ्ळा आनी ती एक स्ट्रॉंग लिडरशीप दाखोवपाक आनी ताची एडवर्टिजमेंट करून लोकां पर्यंत मनाचेर बिंबोवपाक BJPन एक बरो प्रयत्न केला. ताचो परिणाम म्हणजे कितें? आज कॅन्डिडेट गौण ठरता. आज कॅन्डिडेट तुज्या सेंट्रल लेवला वयल्यान तुमकां कॅन्डिडेट दिलो वतलो. कसलो कॅन्डिडेट आमकां जाय ती सांगपाची कॅपॅसिटी, ती सांगपाची हे आज पाळी आज हाचेर सेंटराचेर येता. हाचो अर्थ जो सेंटर ऑफ पावर फ्रॉम द स्टेट तो सेंटराक पर्यंत पावला. हें म्हाका दिसता पॉलिटिकल मच्युरिटीचें आनी खंयचो एक राजकीय पक्ष स्ट्रॉंग जावपाचें एक स्ट्रॉंग इंडिकेटर. कशेंच केन्ना इलेक्शन जालें ना त्या पद्दतीचें इलेक्शन आतां आमकां पळोवंक मेळटा. म्हणजे बायपोलर इलेक्शन. एक BJP एंड अलायन्स आनी एक काँग्रेस अलॉंग विथ अदर. थर्ड पार्टी म्हणटा तो अजूनय दिसत ना. सो एक प्रकारची मॅच्युअर्ड पॉलिटिक्स जे वेस्टर्न कंट्रीजान आमी पळयताले, जंय तुजो पर्सन मॅटर करना, फेस मॅटर करना, पर्सनॅलिटी मॅटर करना, बट सेंटर लिडरशीप मॅटर करता. ज्या कडेन स्टेटा कडेन चड पावर ना बट सेंट्रला कडेन चड पावर आसा, अशा पद्दतीचें राजकारण. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन. जस्ट अ काइंड ऑफ एन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन with powers at the center. So it is a good sign and I consider it as matured what do you say political landscape of the country. सिद्धार्थ बाब, बिफोर आय गो टू क्लियोफास बाब, कमळाक पळयात उमेदवाराक पळयनाकात हो मेसेज हो? What party wants to portray I will not be able to do, but yes, it's a battle between two fronts. One is BJP
and allies and Congress and allies. So yes, it is Lotus versus others. पण what I feel is आता तो साऊथ गोवाचो जो प्रश्न आयिल्लो पळय, I think BJP has reached a stage where they can experiment. For example, now South नॉर्थाक तर त्यांचो ऑलरेडी एक्झिस्टिंग MP आसा, इतल्या वर्सां तो निवडून येता. सो देरफॉर नॉर्थ इज नॉट अ गुड केस फॉर एन एक्सपेरिमेंट, बट साऊथ सर्टनली इज अ परफेक्ट केस फॉर एन एक्सपेरिमेंट. Their internal survey, as we hear, is says that the BJP or rather is heading towards a thumping majority, and that gives them an occasion to find a suitable lady candidate, so that next year, next elections, when in 2029 25% of the seats will have to be given to women, they will not face any roadblocks like other parties. The other parties are not even thinking in that line. So आता जर तुमच्याकडे ही महिलांची फौज ना, इलेक्शनाक बरे कॅन्डिडेट ना, जाल्यार ह्या इलेक्शनाक तुम्ही जेमतेम कितें तरी तग मारशात, पूण फुडले येवपाचे जे काळ आसा पळय तेन्ना तुमच्याकडे पार्टी आसची ना, तेन्ना तुमच्याकडे लोक आसचे ना, विनेबिलिटी आसचे ना, आनी काय आसचे ना. BJP इज अ पार्टी वीच थिंक्स व्हेरी व्हेरी लॉंग टायम. आणि तांणी त्यांचे सर्वे प्रमाणे आता हे इलेक्शन, द मॅनर इन वीच media is speaking, the other information that is coming, people are telling, and BJP, that as far as 24 is concerned, it's a done deal for them. So therefore, this is a perfect case for an experiment, not only in South Goa, but at least where there are enough number of BJP voters or supporters to try and introduce a women face, so that in 2029 it is going to be, a BJP advantage as far as elections. This is a very interesting thing. Candidate, yeah, election ashe the candidates are secondary, party symbol is primary, and the leadership is primary. Yeah, I think I do not agree with Manoj Bab that this is good for democracy. According to me, this is not good for a federal democracy. This is over centralization of a high command culture. I would say a good system would be where the inputs are taken from the center, but to avoid disputes, the choice is finally made by the high command. But when you say that we will decide everything, and the states or the state leadership shall have almost no say, is something bad for a federal system. But do you believe that yeah election candidates have become secondary, the party symbol and leadership are the primary focus? That is as far as the ruling BJP is concerned. See, as far as Congress party, I will also like to take one more before I come to that. I would like to also disagree with my friend Samant that North was not good for an experiment. North was a real ideal place for an experiment because they had everything going their way. So that was the place to experiment with women, with another community, with whatever they wanted, because I feel that if you experiment, maybe the margin will come down, but they could not lose the seat. As far as South is concerned, South, they are also in a pole position because the other side does not have an organization at all. One. Now, when we are coming to candidates from the Congress party, see, Congress is a strange, when it comes to assembly elections, the candidates constitute the party. That is the, like when the 8 people went, the 8 constituencies collapsed. Now 10 people went, 10 constituencies collapsed, because the entire party was centered around that person. That is also a very wrong situation for any party. Right now, as far as Congress party is concerned, I do not know where they are as far as choice of candidates, but they have not been in a position to zero on their candidates. Rajan Bab, what's the मुद्दा अगर मुका आता तो क्लियोफा अमान केलं तो बीजेपी कडे एक ऑर्गनायझेशन असा, आज सत्ता असा एक सामकी ते सांगतात की आमच्याकडे लिडरशिप असा, ऑर्गनायझेशनली आम्ही स्ट्रॉंग आसात, केडर असा. दुसरे वटेच्यान काँग्रेस जांचो खंय कितें आसा हें अजून पर्यंत स्पश्ट जायना. डू यू थिंक
BJP आज सावथाक आनी नॉर्थाक डिक्लेअर केलो, सावथाक ते रावल्यात, काँग्रेसीन अजून दोनूय डिक्लेअर केले ना. टू लेट? ना, काँग्रेसचे आतां मेरेनचो जो पॅटर्न पळयलो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाचो, काँग्रेस त्या परंपरेक जपता आनी जपल्या आतां मेरेन, आनी हेय इलेक्शनांत म्हाका दिसता ते कंटिन्यू करतले की कॅन्डिडेट निवडणूक लागीं पावली तांचे सगळे चडावडी आनी जे कितें रस्सीखेच हे जे चलता ताच्या उपरांत तांचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाता. आनी कोइन्सिडंटली म्हणा किंवा एक परंपरा म्हणा किंवा तांचे आतां पर्यंतचे जे ट्रेडिशन म्हणा की इलेक्शन काही वेळा ते जिखताय बीन. गेल्या वेळेच्या इलेक्शनाचे जर तुम्ही पळयले जाल्यार तुमकां लक्षांत येतलें की सारथीन जिखले, कारण अशीच परिस्थिती आशिल्ली. आमी कितले म्हणून ऑर्गनायजेशन म्हणा किंवा आमची संघटनेची ताकद म्हणा किंवा अशी जेन्ना आमी उलयता तेन्ना शेवटाक एक गजाल येता. आत्तां तुमी एक जो विशय काडलो की कॅन्डिडेट सेकंडरी आनी पार्टी ही प्रायमरी म्हणजे मेजर. हे म्हाका तशें केन्नाच दिसना की काही वेळा कशें जाता की कॅन्डिडेट सुद्दां तितलोच इम्पॉर्टंट आसा, नाल्यार BJP इतले हें करचें नाशिल्लें ह्या हाजेर सावथ गोवा सिटाचेर इतलो विचार करचे नाशिल्ले. आनी महिला उमेदवार कित्याक हो सुद्दां विशय त्याच म्हाका दिसता त्याच हातूंतल्यान तो फुडें आयला आनी विचाराचोच तो एक भाग आसा तांच्या म्हणजे जो प्रोसेस आसा विचारांचो तातूंतल्यानच आयला. आनी म्हाका दिसना की कितें ह्या हातूंत टू लेट म्हणना तुमी, ना, टू लेट ना, म्हणना. ना. I will just like to add to Rajendra Babu. See, as far as Congress party आणि एक कितें जाता, they declare their candidate last because their system works more by lobbying rather than by choice as per survey and things like that. More by lobbying. So as to minimize the damage from another group. No, they Another are always lobby. yes. Right. They are always trying to declare late. This is another issue that happens. हांव जोडटा परत की जेन्ना आमी संघटना म्हणटा आनी केन्ना केन्ना आमी म्हणटा की अमक्या पार्टीची संघटना कॉलेप्स जाल्या, अमक्या पार्टी जी स्ट्रॉंग आसा. इतली वर्सां राजकारण केल्या उपरांत 50, 60, 70 वर्सां संघटना एका दिसान मोडना, ती सायलंटली काय जायना, ती उरता. ओके, ताजें अस्तित्व आसता म्हणटा तुमी. हांव ताचेर मनोज बाब ताचेर विचारता बिफोर आय गो टू सिद्धार्थ की टू लेट काँग्रेसीचे दोनूय कॅन्डिडेट अजून मेरेन लोकांक खबर ना आनी इलेक्शन डिक्लेअर जालां. ना, म्हाका दिसना इट इज टू राजीव लेट. बाब म्हणटा सच्युएशन म्हणून. ना, म्हाका दिसना टू लेट. ऑन द कॉन्ट्ररी, काँग्रेस has an enough chance now and enough choice to do strategic planning. तुमकां एक सादें उदाहरण दिता. नॉर्थ गोंयची सीट श्रीपाद बाबाक ऑलरेडी दिल्या आणि अशें मिडियाच्यान अशें प्रोजेक्शन आसा लुकिंग ॲट द कायंड ऑफ एफर्ट श्रीपाद बाब हॅज मेड इन लास्ट ऑल दीज इलेक्शन्स आणि ताचो सक्सेस की आज आमच्या पॅनला सकट सगळेच जण इंटलेक्च्युअल्स आज ती सीट BJPक +1 करून आमी ती सोडल्या. ऑल दीस थिंग्स कॅन चेंज इफ काँग्रेस कॅन फर्दर स्ट्रॅटेजायज. आज आमी स्ट्रॅटेजीक मॅनेजमेंट स्ट्रॅटेजीक इलेक्शन्सच्या दृश्टिकोनांतल्यान जर पळयलो जाल्यार BJPचो सगळो फोकस आज सावथ गोंय आसा. म्हणजे नॉर्थ गोवा आमी आमच्या बॉल्सान आसा ती आनी सावथ गोवा आमकां जिखूंक जाय म्हणून तो सगळो फोकस इरिस्पेक्टीव ऑफ द कॅन्डिडेट जरी ना जाल्यार पार्टीच्या जोराचेर विथ 100% एफर्ट्स आमी सावथ गोवा जिखून हाडटले. इज द स्ट्रॅटेजी ऑफ द BJP. काँग्रेसाक जर ती स्ट्रॅटेजी रिवायज जर करूंक जाय जाल्यार आज नॉर्थ गोवाक एक जर बरो जर कॅन्डिडेट जर दिलो, अनएक्सपेक्टेड कॅन्डिडेट जर दिलो आणि दॅट अनएक्सपेक्टेड कॅन्डिडेट कॅन चेंज द एंटायर इक्वेशन्स ऑफ नॉर्थ अँड सावथ. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही आज पळया, आज RGP आज रेव्होल्युशनरी गोवन्स आज आमकां सांगता की आमी इलेक्शनाक रावतले पण जिखून जर आयले जाल्यार आमी इंडिया ब्लॉकाक सपोर्ट करतले. आता इंडिया ब्लॉकाक जर तुम्ही सपोर्ट करतले जाल्यार आज RG मनशाकूच जर काँग्रेसाचे सिम्बॉल दीत ऑप्शन 1 किंवा RG बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया ब्लॉक टुडे ऑप्शन 2, Congress candidate not being there in North Goa and all these particular independents as well as the opposition forces ally with Manoj Bab. Straight fight. Okay. The entire equation of the North Goa changes. Entire focus of the focus from south will shift towards north, which can also give Congress an edge in South Goa by fielding an unexpected candidate, depending upon by managing the caste equation. You are saying, Manoj, very interesting. Yes. You are saying let RG withdraw their candidate in south. Let Congress not field a candidate in north. So that can change the entire game and then becomes a strategic game. Question is whether Congress is capable today to devise the strategy. To do this strategic realignment. Absolutely. Okay. Before I go to Clifford, सिद्धार्थ बाब, मनोज बाबान तर सामके नवीन सामके अशी स्ट्रॅटजीज हाडल्या फ्लोराचेर. ही जर 1-to-1 कारण आमी सुरवात करतना डिबेट ट्रायंगुलर म्हणे ते म्हणटात अजून चान्स आहा 1-to-1 करपाचो. Absolutely not. Absolutely not. I feel, see, as far as Congress is concerned, yes, they are too late in the day,
too late in the day not for declaring the candidate, too late in the day for getting organized. That's their problem. See, तांची कसली यंत्रणा ना तू बीजेपी पळय बीजेपी तू बूथ लेवलांचेर वर बूथ लेवल कमिटी आसा, नॉट ओनली बूथ लेवल कमिटी, बूथ लेवल विमेन्स ग्रुप आसा, तांचे व्हॉट्सएप ग्रुप आसा, दे आर कनेक्टेड टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, टू स्टेट लेवल, टू नॅशनल लेवल. आणि तांचे जे पळय एक पद्धतशीर जे काम चल्लां पळय काँग्रेसीचे खंयच ना. तूं आतां पळयतलो हांचे कशें स्ट्रक्चर ना. आता पळय सगळ्यांचे ते स्लिपी बरोवन प्रत्येक घरान वचून दिवपाचे. यू थिंक काँग्रेस विल बी एबल टू डू दे हॅव वर्कर्स टू डू दीस. इलेक्शनाच्या दिसात जर काँग्रेसाक प्रत्येक बुथाचेर जर इवन पेड वर्कर जरी मेळे जाल्यार आय विल कन्सिडर इट विक्टरी. फॉरगेट अबाउट विनिंग इलेक्शन. तांकां जर पेड वर्कर जरी मेळ्ळे आय विल कन्सिडर इट. गोठरा काडपाक पेड वर्कर्स Manoj Bab, to an extent that strategically no candidate is required who can catch the imagination of the people to that extent. But I don't think this supporting RG at this stage is even on the table. See, this is like telling us that last election AAP and Congress should come together. See, it was not possible at that time. Today they are together. It was not possible then, it is possible now. Similarly, I think what Manoj Bab is suggesting is something not possible. So, not possible, let us keep this out. तुम्ही किती म्हणतात arithmetic wise workable but strategically not possible? No, according to me, arithmetically not workable and strategically also not strategically also not. Okay, before I go to Rajan Bab, Manoj Bab, you wanted to rebut Siddharth Bab. हांव कितें म्हणटा की आज बीजेपीचें संघटन स्ट्रॉंग आसा तें सामकें एब्सोल्युटली खरें. पण लक्षात घ्या, काँग्रेस इज लायक अ स्लिपिंग टायगर. काँग्रेसाची ही परिस्थिती आयजूच न्हय तर गेल्या 60 वर्सां 70 वर्सां काँग्रेसाची हिस्ट्री पळयत जाल्यार काँग्रेसाचो वोटर जो आसा तो सामको लॉयल वोटर आसा. तो वोटराची इलेक्शन्साक डॉलर बरी पडटकूच तो आपुणूच स्वता गॅल्वनायज जाता. इट इज अ सेल्फ स्टार्टिंग मशीन. तो स्वता ताका फंड करता, ते स्वता ते भोवनात, पण तरी सुद्धा जी हक्काची मतां आसा ती हक्काची मतां तांकां पडत असतात. आतां तुमकां विथ एक्झाम्पल तुमकां सांगता, नॉर्थ गोंयची सीट कन्सिस्टंटली श्रीपाद बाब जिखत आसात. श्रीपाद बाबाचो परफॉर्मन्स आनी ताचो PR सामको एक्सलंट आसा. बट इफ यू लूक एट काँग्रेसाचो जो वोट शेअर जो आसा एवरी टायम, दॅट काँग्रेस इज वोट शेअर इज इरिस्पेक्टीव इन स्पायट ऑफ एवरी टायम श्रीपाद नायक बीइंग द विनेबल कॅन्डिडेट, विनिंग कॅन्डिडेट कॉन्टेस्टिंग. व्हॉट डज इट डिनोट? तुम्ही म्हणतात की फायनली तांचो वोट शेअर इंटॅक्ट उरता. ओके राजन बाब, दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग बिफोर वी ओपन इट फॉर अदर इश्यूज की स्ट्रॅटेजिकली ते म्हणटात हे इलेक्शन तुमकां इंटरेस्टिंग करपा जाय, नॉर्थाक इंटरेस्टिंग करपा जाय, मनोज परबा बॅक करात, सावथाक मनोजाक आपलो कॅन्डिडेट विड्रॉ करू दी, 1 to 1 करात. तुमकां ही स्ट्रॅटेजी कशी दिसता? ना, स्ट्रॅटेजी म्हणून ओके आसा. स्ट्रॅटेजी म्हणून एक नवी आयडिया जी फुडें आयल्या ती ओके आसा, म्हणजे ती आयकपाक बरी दिसता. पण प्रॅक्टिकल ती ना. काँग्रेस ती मान्य करपाची शक्यताच ना. आनी म्हाका दिसना की काँग्रेस सारकी पार्टी ती मान्य करतली म्हणून. आतां RGची ताकद काही प्रमाणात उत्तर गोंयांतूय आसा, दक्षिण गोंयांतूय आसा. पण म्हाका दिसता की ते जिखतले जिखचे ना म्हाका खबर ना, पण जो वोट शेअर जो आसा तांचो तो डेफिनेटली ते जर फ्रेत आसा जाल्यार ताचो फायदो BJPक दोनूय कडेन मोठ्या प्रमाणात आसा. आनी अशें आसतना म्हणजे कसो जो जेन्ना तुमी खंयचे फाटले कांय कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयले एक 5-6 तरी सीट अशें आसा की RG खातीर सीट हें जाल्या, डॅमेज जाल्या. सो ह्या वेळार जर RG इंडिपेंडंट आपले पद्दतीन गेले, एक म्हणजे तांकां आपली ताकद कळटली की आपली कितली स्ट्रेंथ आसा ती, वोट शेअर तांचो कितलो आसा तो कळटलो. आनी दुसरी गजाल कितें की जे इलेक्शन जे डायनेमिक्स आसा ते लोकां मुखार आनी एक बरे तरेन लोकांक कळटलें की बाबा गोंयचे ट्रायंगुलर्स ट्रायंगुलर जाल्यार फायदो कोणाक? No, triangle in a triangular fight the advantage will be to the BJP, but RG according to me will be a poor third. Now why I'm saying poor third, because there we are going towards bipolarity of elections, and the third person who has no chance of coming second is getting pushed out. Now this is the national scenario. So the third person is getting pushed out. Of course they will be there, but and another thing,
is what they got about 10% vote share at the Assembly state level, level, yeah. at the assembly level. Yeah. This does not mean that 10% would be at a Lok Sabha level. तुम्ही That म्हणतात is की RG will not be able to maintain its vote share. 100%. They will not be able to. 100%. Yeah, Manoj Bab, you agree with दोन्ही गजाली. Number one, will RG be able to maintain their vote share? Number two, in a triangular contest, who benefits? सी अंडरस्टँड जर स्ट्रॅटेजिकली परते पोवया जर आम्ही म्हणटा की आरजीपीज प्रेझेन्स बेनिफिट्स द बीजेपी इफ आरजीपीज प्रेझेंट इज बेनिफिटिंग द बीजेपी and denting the Congress, it makes strategic sense to the BJP to provide resources to the RGP. Please understand. They must be doing that also. Okay, They I must do be not doing know. that. I They do must not be know. doing that. I'm not saying that. They must It be makes doing that. strategic sense. Right. If it makes strategic sense. तुम्ही म्हणता साधता. हाय, बरोबर साधता अशें केल्यार. अशें केल्यार साधता अशें जर They केल्यार must जर be doing that साधता also. They must be doing that. and if they are doing that असो जर आमकां क्लिओफात पावपाक म्हणटा अशें जर खरें जर आसत Okay. असल्यार जर जाल्यार इट मेक्स मोर सेन्स फॉर द काँग्रेस टू प्ले अ रिव्हर्स कार्ड See, today election is the issue of strategy. Last time you see in an three-corner fight where Savaikar contested and MGP चे आम्ही म्हणटाले की व्हडलोसो वोट शेअर ना बट मडकय शिरोडा आणि पोंडा या तीन हरयली MGP-नच. बीजेपीक हरयली एमजीपी लक्षात घ्या ती एमजीपीचो जर कॅन्डिडेट आशिल्लो जाल्यार 10 ते 15,000 पडटले आशिल्ले बट सावयकर लॉस बाय एक्झॅक्टली दोज नंबर ऑफ वोट्स But unfortunately, our Davadikar is in the south, Yeah. and he is one person who carries his vote share with him. Yeah. Other people are not in a position to carry vote share with him. One. की गेल्या वेळार सार्दिनाचे काम हे काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी करच्या परस एमजीपीन चढ गेले MGP चढ केले सिद्धार्थ तुमचे म्हण येता and then we'll go to this MLS issue whether MLS will carry the vote share. It's a very interesting issue. But सिद्धार्थ पहिली RGP चे ट्रायंग्युलर कॉन्टेस्ट जाल्यार फायदो कोणाक आणि will RGP be able to maintain its vote share? I don't even consider them to be a serious player as far as MP elections are concerned. Right. They will not be able to maintain their vote share. They see a voter. Why will it vote for them? Will they make any difference at the center? Do you think Goan voters will not look at this factor? RGP is non-issue as far as I am concerned. I see a straight fight between BJP and Congress, wherein BJP has advantage and they are miles ahead as far as this. Main problem with Congress is they have a divided house. They have a house which is not in order. तांचे पयली सेंट्रल लिडरशीप आसा पळय ती पयली स्ट्रॉंग ना तांची कसली यंत्रणा नात लोक तांचे कडेन ना कॅन्डिडेट जावन लॉबिंग आसा contest benefits whom? So their funds in but funds also they don't have. yes of course that is also required there is no, and if the They don't have that. see if the funds are not there that is also to be looked as your shortcomings not your advantage. No, Now as far as yeah as and I will Triangular answer contestaक फायदो कोणाक? ट्रायंग्युलर कॉन्टेस्ट RGP BJP ची काय वोट काडपाचे ना हे सगळे जण म्हणटा बीजेपी फायदो म्हणटा सो दॅट्स व्हॉट आय एम सेइंग RGP BJP चो वोट काडपाचे ना म्हणटा हय. सो देअरफॉर इट इज एडवांटेज BJP Okay, then agree. You all agree. Yes, but it is minimum. It is minimum. Minimum. It makes no difference. Minimum, yeah. प्रसादाचो द्रोण तो पोट भरपाचें ना तातूंत महाप्रसाद न्ही ना प्रसादाचो द्रोण महाप्रसाद न्ही तातूंत पोट भरपाचें ना हय. तो जेवल्या उपरांत खावपाचो जेवले उपरांत खावपाक बरें ऑन दॅट व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉयंट जो क्लिफा साहेबान काडला राजेंद्र बाब तुमचे कडच्यान सुरवात करता आज बीजेपीची एक गजाल आसा की नॉर्थाक आमचे कडेन इतले आमदार आसात सावथाक आमचे कडेन इतले आमदार आसात आनी सावथाक काँग्रेसींतल्यान आयिल्ले आमदार आसात जे तांकां कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज लीड दितले म्हणजे साश्टी भितर सुद्दां तांचें आज गणीत अशें आहा की एक 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी जर सोडल्यो बाकी कडेन ते काटेकी टक्कर तयार करपाक शकतात बिकॉज तांचे कडेन MLA आसात तुमी हे गणीत मान्य करतात मान्य करचें पडटलें हाजें कारण अशें की जे लोक भितर आयल्या तांचेर कितें नाल्यार कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली आसतली अमके बाबा तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सींत अमके तरी मतां येवपाक जाय तुवें इतली दिवची पडटली इतली टार्गेट दिला आसतलें सगळ्यांक आनी प्रत्येक MLAक सिद्ध करचें पडटलें की आमी BJPक आयल्या उपरांत BJPक फायदो जाला आनी एस्पेशली आतां दाखोवपाचें म्हाका दिसता पयलीच संदी आसा तांकां की दाखोवपाची त्या खातीर जीव तोडून ते मेहनत करतले आतां लोकांचें परसेप्शन कितें आसा बाकीचे सर्वसामान्य मतदार कसो विचार करता हो भाग वेगळो पूण म्हाका अशें दिसता ह्या क्षणाक की BJPचे जर स्ट्रेंथ पळयले MLA पळयले तांचो कॅडर पळयलो आतां दोतोरान सांगलां तशें
जाल्यार BJPक हे इलेक्शनात प्रचार करपाक किंवा जिखून येवपाक तशें व्हडलें हें ना, पण शेवटाक मतदार राजा हो कसो विचार करता त्या अनुसार सगळ्यो गोश्टी ठरतल्यो. मनोज बाब, हे MLA वोट शेअर घेवन येतले? 100% येतले. आज in absence of any strategy from the Congress, नॉर्थ गोवा सीट ही BJPक वॉक ओवर, BJP बॉल्सान घालून नॉर्थ गोवा सीट लढयता. आज श्रीपाद भाऊक फक्त 4 मतदारसंघांनी म्हणजे मये, साखळी, वाळपय, पर्ये आणि बिचोली या 5 मतदारसंघांनी जवळजवळ 60 ते 70 हजाराची लीड मेळटली एक हाती. ही 70,000 लीड बॉल्सान दवरून ती वतल्यात. ही लीड काँग्रेसाकडे थंय काँग्रेस इवन डजंट इवन गेट 10%. आज ही परिस्थिती आसा, आमी मान्य करूया. श्रीपाद भाऊची लीड कमीत कमी 1 लाख. एज ऑफ टुडे साऊथाक सगळी BJPची ताकद लायत. आणि जी आज प्रेस्टीज पॉइंट म्हणून जी आज चीफ मिनिस्टर प्रत्येक साऊथाक झंझावती जो टूर करतात किंवा BJP अध्यक्ष करतात, दिसता साऊथ गोवा इज क्लियरली अ BJP सीट एज ऑफ टुडे इन एब्सन्स ऑफ एनी काइंड ऑफ विजिबिलिटी फ्रॉम द काँग्रेस. अँड दिस मार्जिन विल बी एज बिग एज 50 to 60,000 एज ऑफ टुडे अशें म्हाका दिसता. भाजपा 50 ते 60 हजार मतांची मार्जिन इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द कॅन्डिडेट इन साऊथ. ओके, दिस व्हेरी बिग स्टेटमेंट मनोज बाब. कारण हांव सांगता की काल हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतालो आणि दिस इज अ एक्झॅक्ट मार्जिन. CM सेट दॅट आपूण टार्गेट करता साऊथाक. ही सेट दॅट 50 ते 60 हजाराची मार्जिन आम्ही टार्गेट करतात. चीफ मिनिस्टर टोल्ड मी येस्टरडे. कोणायकूय जरी आज BJPन जर हाडलो धरून म्हणया आमी, कोण राजकारणात ना ताकाय जरी हाडलो जाल्यार 50 ते 60 हजार मार्जिन दिवपाची चीफ मिनिस्टर सेड BJPची आज कॅपॅसिटी आसा. 50 to 60,000 मार्जिन इज टार्गेट. He also said it is a prestige issue for him. क्लियोफास बाब, ट्रान्सफर करपाक शकतले आमदार. मनोज बाब ताका एक प्रोविजो घालतात की इन एब्सन्स ऑफ स्ट्रॅटेजी फ्रॉम काँग्रेस हे ट्रान्सफर जावपाक शकता म्हणून. आजपर्यंत स्ट्रॅटेजी काय दिसना. Okay. According to me, certain MLAs would be in a position to transfer, like say Digambar Kamath in Margao. I don't have a doubt about that. But other MLAs like say Alice Sequeira, who is the minister now, maybe even Reginald Lawrence, who in Kurtori, who is supporting the government there. Again, Kortali, I don't think that the MLAs would be in a position to help the party much. But the party has cadre. The party has strength on its own, not because whatever they will get on the strength of the party. And the disorganized situation of the other side may push them through. They are certainly in a pole position. I will add one sentence, Pramod Bab. आज नुवे सारख्या ठिकाणी, लोटली सारख्या ठिकाणी, कुठ्ठाळी सारख्या ठिकाणी MLAन वोट ट्रान्सफर करपाची गरज ना. कॅथलिक MLAन BJPक कॅथलिक MLA वोटर्सांक भायर काडपाक जरी प्रयत्न करना जाल्यारूय BJP जिखता. सो इवन इफ नो डुईंग, you are saying by the act of omission, BJP can get more votes. That okay. ताणी जर मतदाराक भायर काढला जाल्यार सुद्धा एडवांटेज. सिद्धार्थ बाब, फायनली तुम्ही सांगात हे पोल पोझिशन हो खूप बरो शब्द क्लियोफा दोन वापरलो तो. हे पोल पोझिशन काय तुम्ही बी सारखे हांगा 1 लाखा वयर थंय 50,000 वयर अशी भाषा वापरतात? First, I will answer that. See, as far as MLAs are concerned, there are certain MLAs who have personal votes or personal charisma or personal grip over their constituency. ते लोक जे आसा पळय ते certainly they will add to the votes and they will be the deciding factor. Now, for example, राणे दंपत्य, ढवळीकर, रवी, बाबूश, दिगंबर, विजयबाब ह्या लोकांकडे सर्टनली कॅपेबिलिटीज आसात वोट शिफ्ट करपाची किंवा फॉर समबडी हू इज जस्ट विनिंग काठार जिखता पळय ताका एकदम सर्ज हाडून दिवपाची हांच्याकडे ताकद आसा. येस, करेक्ट. सो तशें तपोभूमी आणि बाकीचे जे लिडर आसात पळय रिलिजियस लिडर तांच्याय कडेन ताकद आसा की थोडे वोट गॅल्वनायज करपाची. If you ask me, pole position म्हणच्या परस in both there will be a thumping victory, and I disagree. More than North, South will have a better margin for BJP because I will tell you the reason. You will see this. I will tell you. I'm मदत क्लास देतात. Don't worry. South. Why South will see? Ponda will give them around 50,000 votes alone, 50 to 60,000. Ravi will work for them. Dawlikar will work for them, and there is no Congress at all. Okay.
हांव इतल्याचेर आमकां म्हजो वेळ सारको सोंपला. आज शेनवार, सो म्हाका सिद्धार्थ बाबान सांगलें की आपलो ग्लास दिता, हांव उदकाचोच ग्लास घेवन बसतलों. ग्लास काबार काबार हांव आतां ना, ताणी पूण सांगलें आपल्याक ग्लास दिता म्हूण. तातूंत आज शेनवार हांव उदकाचो ग्लास घेवन बसतलों. ही चर्चा आयकतकीर कोण कोण आज सांजे कसले कसले ग्लास घेवन बसत हें म्हज्यान सांगपा जायना. बट दीस इज अ फर्स्ट डिबेट ह्या इलेक्शनाची. आनीक जशी हे प्रचार फुडें वता तशें आमी बाकीच्योय चर्चा तुमचे म्हाका हाडत रावतले. बट आय थिंक दीस इज अ परफेक्ट किक ऑफ to our election debates. Siddharth Bab, Rajendra Bab, Cleophas Bab, Manoj Bab, thanks a lot for participating. Paitravad Prudent. Namaskar.